कळंगूट दर्यादेगेवेल्या शेकात बसतना जाल्ल्या वादांतल्यान एका बंगळूरच्या पर्यटकाचेर शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात 42 वर्साचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद करून 2 जाणांक अटक केल्या। मजगती पर्यटन खात्यान प्लॅनेट गोवा शेकाचो परवानो निलंबित केलो। गोंयांत येवपी पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांनी वाड जायत आसा। कांय बंगळूरचे पर्यटक गोंयांत कळंगूट दर्यार भोंवणे खातीर आयिल्ले। मंगळारा हे पर्यटक एका शेकात गेले तेन्ना शेकात बसतना शेकाच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा पर्यटकांचो वाद जालो। हे वादावादीचे रुपांतर उपरांत झगडेत जाले। झगडी इतली खर जाली की शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी एका पर्यटकाचेर जीव घेणो हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात तो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मजगती पर्यटकांचेर जावपी अशा प्रकारच्या घडणुकांक लागून गोंयच्या सुरक्षे वेवस्थेचेर परतून एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। दनपारां आमकां कॉल येयले की आमकां कॉल येयल्ले फ्रॉम TPO टुरिस्ट पुलीस युनिट आहा पळय आमचो कळंगूट, तेंचे कडच्यान कॉल येयले की कळंगूट बिचार झगडी जाल्या म्हणून। आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलें की आमी ऑलरेडी इंजर्डांक शिफ्ट केल्या म्हणून PHC कांदोळे। मागीर त्या कॉला उपरांत आमी आमचे स्टाफ धाडले कळंगूट पुलिसांत। आमी व्हेरीफाय केल्या कळ्ळें की fight was between the staff of the shed Goa Planet आणि टुरिस्ट पीपल। मागीर जेन्ना तांकां टुरिस्टांक हांगा हाडले तांकां तेंचें मेडिकल केलें आमी। मागीर तितलो एकट्यान कंप्लेंट दिली। त्या कंप्लेंटीचेर आमी काल राती ऑफेन्स रजिस्टर केला। वी हॅव रजिस्टर्ड ऑफेन्स ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड इन दिस ऑफेन्स 2 people हॅव बीन अरेस्टेड। 2 स्टाफ ते शेकाचे तांकां अरेस्ट केल्या एंड फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। एक्झॅक्ट इन्सिडंट म्हटल्यार हे टुरिस्ट जे येयल्ले पळय ते न्हावपाक गेल्ले आनी तितूंतलो एकटो तेंचो थंय बेड्स आसता पळय थंयसर बसलेलो। मागीर जो ल्हान 2-3 जाण वयर सरले आनी तितूंतले एकट्याचे कोण तरी तेंचो गेस्टा भितरलो एक मनीस ह्या स्टाफांकडे गेलो कितें तरी विचारपाक। तेन्ना थंयसर तेंचे वर्बल आर्ग्युमेंट्स जाले। मागीर तेंच्यांनी एकामेकाक कितें पुश केलो म्हणून बाकीचे स्टाफ येयले आनी मागीर सगळे क्लॅशीस जाले ते पळय। थंय एकट्यान सांगला की आमी पीत ना म्हणपालो। मागीर जेन्ना तांकां हांगा हाडले पूण तेंचे ब्रेथाक वास मारतालो। दे हॅड कन्ज्यूम अल्कोहॉल। And what about the Sheikh staff? Sheikh staff, they were working inside. Injuries ते एकट्याकूच मातशे तेजे तकले हेड इंजरी आहा आनी बाकीच्यांक मायनर इंजरीज ती। अशे इन्सिडंट फुडें जावचे न्ही म्हणून तुमी कितें प्रे केला? पळय असो इन्सिडंट हांवें फुडें रिपीट जावपाक जायना म्हणून ऑलरेडी वी हॅव बुक्ड ऑफेन्स on that particular shed, staff of that particular shed. Also, we will be sending a report to tourism department asking to take action against these people. And because Kalagur being a tourist destination, we do not want to repeat such type of incidents. And strict action will be initiated if any person involves in such type of incident in future. सकाळच्यान आज जो एक सोशल मीडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाता, एक व्हिडिओ व्हायरल जाता, तो पळोवन तुमकां खबरूच आसतलें की कळंगूट गांवांत जो आसा तो एक मेजर असॉल्ट जाल्लो आसा। पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार मंगळार दिसा दनपारचो कळंगूट बिचारूच स्थित आशिल्लो प्लॅनेट गोवा नांवाच्या एका शेकाचेर हो असॉल्ट जाता। खंय तरी स्टार्टिंग ताचे जे झगडेचें कारण आसलें ते शुल्लक कारणां वयल्यान ही झगडी जी आसा ती तांची स्टार्ट जाता आनी ताचे झगडेचें रुपांतर इतलें व्हायलंट जाता की ह्याच ज्या शेकाचे स्टाफ आसात 15 ते 20 जाण मेळून एका बेंगलोरियन ट्युरिस्ट ज्याचे नाव कौशत पाशा 42 ताची वर्सां जावन आसा, बेंगलोरचो तो ट्युरिस्ट हाका मेळोन सगळे जाण ग्रुपान जे आसात ते असॉल्ट करतात, ताका खोटांनी ताच्या तकलेर ताका मारतात आनी आयर्न रॉड्स जे आसात ते घेवन ताका सारकोच वायट परिस्थितीन जो आसा तो ताचेर अटॅक केलो वता। तो अटॅक ताचेर इतलो वर्स्ट सिच्युएशनान जाता की ताच्या तकलेक जे आसात ते खंय तरी 7 ते 8 टाके जे आसात ते पडटात आनी सारको रक्तबंबाळ परिस्थितीन जो आसा तो मनीस थंय मेळटा। आता क्लोज सोर्सिसा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अशी आमकां म्हायती मेळटा की हो जो शेक आसा हांगासर पयलीं सुद्दां अशेच खंय तरी इन्सिडंट खुबश्या फावटी ह्याच शेकाच्या स्टाफा कडल्यान जातना दिसून येतात। खंय तरी हांच्या कडेन पावर आनी एक ते पोझिशन आशिल्ल्या कारणान हे जे स्टाफ आसात हो जो शेक आसा हांच्या कडल्यान अशे जे गैरवेव्हार आसात हे खुबश्या फावटी जातना दिसून येता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।